Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. Join Cell Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparations for class 7 to 12. Register today for Cell Talent Search exam for class 6 to 12. Admissions are now open for repeaters medical batch for NEET 2022. कॉलेजींच्या फायनल इयर ऑफलायन परीक्षांची केस शुक्रारा हायकोर्टात आयली. फायनल इयर एग्जामी 7 फेब्रुवारीक धुकल्ल्या म्हण गोंय विद्यापीठान हायकोर्टाक सांगला. कोविडाची परिस्थिती पळोवन आनीक फुडें धुकलपाची युनिव्हर्सिटीन तयारी दाखयल्या. फिर्यादी भुरग्यांचो आदोगाद म्हणटा ह्या बोवाळांत एग्जामींचे वेळापत्रकाचेर परिणाम जावंक जायना. हायकोर्टान विद्यापीठाक एफिडेवीट घालूंक 31 जानेर मेरेन प्रास दिवन केस 1 फेब्रुवारीक दवरल्या. मजगतीं ऑनलायन एग्जामी खातीर मुख्यमंत्र्याक आल्तिनार मेळूंक वतल्या निर्दोश स्टुडंटाचेर पुलीस कॉन्स्टेबलान लाठीचार्ज केला म्हण NSUIची DGPक फिर्याद. Today, NSUI Goa has filed a complaint to the DGP regarding the लाठी चार्ज जो 8 जानेवारी आमचो एक पीसफूल मार्च असलो फ्रॉम द चर्च स्क्वेअर टू द CM रेजिडन्स. सो आमकां मदींच पुलिसांनी आडयलो, पुलिसांनी आमकां डिटेन केलो आनी लाठी चार्ज करपाक स्टार्ट केली. सो वी रोड टू द DGP टू टेक अ एक्शन अगेन्स्ट दीस हेड कॉन्स्टेबल. बिकॉज अकॉर्डिंग टू आर सोर्सीस हेड कॉन्स्टेबला कडेन मामलेदाराची परमिशन नासली, कलेक्टराची परमिशन नासली, इवन PI SP आसलो थंय ताची कोणाचीच परमिशन नासली. सो विदाउट परमिशन हाव अ हेड कॉन्स्टेबल कॅन टेक अ डिसिजन आनी तो लाठीचार्ज कसो करूं शकता. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.